अरे बाबा छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया, छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया। झाले मग लाल मध्ये हे देव कोणतं कॉल सर रिझाईन दिले. MLA म्हणून रिझाईन झाले तुम्ही. एमएलए झाले मनीष शब्दोनी. आज सकाळी मिनिस्टरचं रेजिग्नेशन, कॅबिनेट मिनिस्टरचं रेजिग्नेशन मुख्यमंत्र्याकडे संपूर्ण केलेलं असं आणि आता ॲज अ आमदार म्हणून आमचे राज्याचे आदरणीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर यांच्याकडे आज ऑफिस कार्यालयात आम्ही संपूर्ण केलेलं असं. मुखावेली जो स्टेप जो आहे आता 4 वरांचेर भारतीय जनता पक्षाच्या पक्षप्रवेशात 4 वरांचेर जातो. बाकीच्या लिडरांकडे तुम्ही सांगू शकता की बीजेपीनी येवपाचे बी असे तुम्ही लिडरांक सांगू शकता. बाकीचे उरल्यान ते इंडिपेंडंट कोण वयतात तांकां बी ते म्हाका दिसता इंडिपेंडंट हांव कोण उरूना, हांव एकटो लास्ट इंडिपेंडंट. आता बाकीचे आता फुडें वचपाचे आहा तांकां. डेफिनेटली हांव प्रत्येकाक कांय सांगपाक शकना, पण इतलेंच हांव गोश्ट सांगपाक शकता की म्हजे परीन म्हजे फायद्या खातीर हांव दुसऱ्यांक एडवायस करपाक शकना. परंतु आज इंडिपेंडंट रावले नंतर खुबशें डिफिकल्ट जाता हें करपा खातीर, ऑर्गनायज करपा खातीर. आणि म्हणूनच पक्ष प्रवेशान करत जाल्यार एक थोडीशी एक यंत्रणा आणि बाकीचे सगळो रिसोर्स इजिली अवेलेबल जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान. पूण म्हजो रिसोर्स आणि म्हाका डिफिकल्टी आज पर्यंत केन्ना आयले ना, पूण बाकीचे बरेचशे इंडिपेंडंट आमी पळयतात की खंय तरी चलबिचल जाता. पूण म्हजे कडेन आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की इंडिपेंडंट जरी सुद्दां जर असले जाल्यार मॅन पॉवर, मॅन फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान गेली म्हजे फर्स्ट टायम आय हॅव नॉट कॉन्टेस्टेड द इंडिपेंडंट इलेक्शन. म्हाका दिसता 4th टायम आय हॅव कॉन्टेस्टेड द इंडिपेंडंट इलेक्शन. तरी आसतना हांवें मॅनेज केल्लें आसा. बट तरी आसतना एक स्टेबल गव्हर्मेंट आसचें आणि त्याच बरोबर एक खंय तरी पार्ट्यान भितर मुखार परत कितलीं वर्सां सुद्दां इंडिपेंडंट रावतलो हो एक विशय आशिल्लो. आणि म्हणूनच आय हॅव डिसायडेड टू जॉईन political party rather than it is going joined to by another 5 years. Govind Baba, why only BJP? Because lots of people have criticized right now. Few BJP ministers also criticize the BJP. No, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां हांगा म्हजो पर्सनल हें आसा, इंट्रस्ट आसा. कारण म्हज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पक्ष सोडून बाकीचे खंयचे पार्टी स्टँड जावपाक शकना. दॅट इज वाय आय हॅव डिसायडेड टू जॉईन. पण तुम्ही जेन्ना इलेक्शन लढयल्लें इंडिपेंडंट म्हणून तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक हरोवनूच तुम्ही जिखलेले आसा. हय पूण आयज कितें गरज पडली भारतीय जनता ना, तशातली कांय गोश्ट ना. कारण हांव भारतीय जनता पक्षा बरोबर गेली 5 वर्सां सातत्यान काम करीत आसात. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कामा खातीर किंवा खंयच्या फंक्शना खातीर हांव तेंच्या बरोबर उपस्थित आसा. आणि तांच्यांनी म्हाका केन्नाच पयस केलो ना. आणि तो आदर म्हाका आसा. तांच्यांनी जो मान दिल्लो आसा, सन्मान दिल्लो आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज भारतीय जनता पक्षाक हांव जॉईन जाता. आणि एक गोश्ट तांच्यांनी म्हाका इन्विटेशन दिल्लें आसा, तूं आमच्या पक्षा खातीर पक्षान जॉईन जाव म्हणून. ही म्हज्या खातीर एक खूब मोठी जमेची बाजू जावन आसा. कारण नॉर्मली आपल्याक तिकीट मेळटली ना मेळटली अशे तरेचे काही उमेदवार जे आसात ते प्रत्येक जण काम करतात, प्रवेश करतात. पूण म्हजो विशय हो वेगळो आसा. म्हाका तिकीट मेळो ना मेळो, हांव निवडणुकीक हांव लोकां भितर आसा. आनी म्हणून म्हजो विजय जो आसा तो निश्चितूच आसा. पूण एकूच भारतीय जनता पक्षान म्हाका आमंत्रण दिलें की तूं आमच्या बरोबर राव म्हणून तो एक आदर आणि त्यांचो मान सन्मान राखपाक खातीर. Your people are happy with your decision? Yeah, definitely. I have taken the decision on, it is my own, it is not my own decision. It is a decision of my workers. I have scrutinized or screened many options. आणि ते ऑप्शन्स हांवें सोदल्यानंतरूच कार्यकर्त्यांनी बरेचशे भारतीय जनता पक्षाचे lot of BJP कार्यकर्ता were upset when you were joining. Which lot of कार्यकर्ते? You name them. Last time they came. आता ते इलेक्शन All BJP workers are with me, except some so-called BJP workers. समज ते आता त्यांच्यानी डिसिजन घेतलं इंडिपेंडंट रावपाचे. I do not have any. सो तो इलेक्शनाक कितें प्रॉब्लेम जातलो? म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना.
आम्ही ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तुमकां की फाल्यां सकाळी 10 लोक सुद्दां जर इंडिपेंडंट रावले आनी सगळेच पार्टी एकठांय जाल्यो जाल्यार म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. ओके सर या सर एक मिनिट